आमी सगळीं जेजूक भोजुया, वाखाणुया आनी नमस्कार करुया. जेजू, ह्या आल्तारार जावन आसा तुजें ठिकाण. थंय म्हजे दोळे तुजेर उबारून लायत हांव. जशे चाकराचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोट लायलेले आसात, जशे चाकोरणीचे दोळे आपले गोरकान्नीच्या हाताचेर गोट दवरलेले आसात, तशींच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकलूत कोरीसोर ताचेरूच लायलेली आसा.
जेजू, आमचें सूख तुज्या मोगान. तुवेंच आमकां सांगलां न्हय, सगल्या तुज्या मनान, सगल्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगले तुजे शक्तीन आनी सगल्या तुज्या जिवान सर्वेस्पर तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो कोत्तलोय. तुजे कृपेन जेजू हें सगलें घडलेलें आसा म्हज्या जिवितान. आनी तुका हांव ह्या वेळार हारगां आनी दिनवास दिता. म्हजें काळीज मुरगोडटा, कित्याक ह्या सगल्या देण्यांनी तुवें म्हाका गोच भरलाय. आनी हो तुजो मोग म्हज्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक फावो जाता. ती अणभवतात आनी तातूंतल्यान तांचें जिवीत तुजेशी ओडून तूं घेताय. हे परी तुजें राज मोगाचें, सोंसणीकायेचें ह्या संवसारांत तूं निर्माण कोत्ताय. आनी आमच्या घरांनी, घराब्यांनी हो मोग आमी अणभवंक पावता. पूण आमी जाणो कशे भाशेन जितले पाटी आमी आमकांच मरोना तेन्ना देंवचार आमकां नाडटा. आमचीं उतरां, आमचीं चिंतनां ती तो बदलता. बरें करचें आसतना वायट आमी चिंतता, वायट आमी उलयता आनी वायट आमी कोत्ता. आनी हें सगळें केलें म्हणटच आमचेर जबाबदारी घेवची आसतना दुसऱ्यांचेर ती आमी दवरता. हाका लागून आमचें सगळें केन्नाच बरेंपण उपजोंक शकना. आमी आमचेच सुरशिली पयस जालेली आसा. असलो बेस आमकां सोबना आनी आमी केन्नाच खुशाल ना. आनी आमी ना ती ना, पूण दुसऱ्यांकूय आमी तेच भाशेन दुखान दवरता. हाका लागून जेजू, तुजे दोळे लावन तूं आमकां ही शक्ती दी. तुजे सोंगी आमी मेल्याव जाल्यार तुजे सोंगी आमी जियेतल्या. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जिवी आसा, पूण हातून मरण आनी जिवंतपण आमी अणभवता. सुस्कार भायर सोडटना आमी एके वतीन सगलें भितर आहा तितलें भायर काडटा, मोत्ता, कांयच ना आमचें सगळें. पूण तूं आमचें सगळें स्वास पोत्तून दिवन, सुस्कार आमचें सगळें घालून, तुजें जिवीत आमचें सगळें भरून आमकां तूं जिवीत दिताय. आर्गांनी दिनवास तुका. थीर गोट आमी रावल्या जाल्यार तुजे सोंगी राज जिखतल्या. वय जेजू, थीर गोट रावंक तुजीच गोठाय तूं आमकां दिताय, तुजो पवित्र आत्मो दिताय. आकांतांचो
नास करूंक तुजो पवित्र आत्मो तूं आमकां दिताय. पूण खूब पाटी हें सगलें दिल्या उपरांत आमी अविस्वासी जाता. पूण आमी अविस्वासी जाल्यारूय तूं मात विस्वास सांबाळटलोय आनी सांबाळटाय. कित्याक आपणाक आपलीच ओळख ना म्हूण तुज्यान म्हणू नजो. कित्याक तूं आमकां तुजीच कूड म्हूण लेखताय. इतलो लागशिल्लो संबंद जेजू तुवें आमचे सवें घडोवन दवरलाय. इतलो तुजो मोग ह्याच तुज्या काळजाची आठवण करून आयज आमी इतलीं दादोशी जाल्या की आमचें सगळेंच जिवीत तुकाच दिवन आमी दादोशी जाता. आनी ह्या जिवितान बरें वायट सगळें आसा तितलें तुका दिवन तूं आमकां शांतीन तुजें बोधताय. आनी जे उतरांनूय हें खरें हो अणभव आमकां मेळ्ळा आनी मेळत आसा. आनी ह्या वेळार आमी तुजे बरोबर हो वेळ सादतना कितल्याशा लोकांचो आमी उगडास कोत्ता. वादळाक लागून आमचो कितलोच लोक ओडिशा, बेंगॉल, बांगलादेश ह्या भागांत खूब भोगतात. अनाथ जालेली आसा. जेवण ना, घरदार ना, लोक तांकां पावना. थोडीं जाणां मरणाचे तोंडेर आसात. कोण तांकां मदत करूंक शकना. पूण दुसऱ्यांक मदतूय पावलेली आसा. आनी ह्या सगळ्या आज पडव्यांक आमी तुका दिनवासता. तुवें तांकां सगळ्यांक तयार करून धाडले ह्या आमच्या भावा भयणीच्या मदती पासत. पूण हे सायडीनूय महाराष्ट्रा, गुजरात ह्या भागांत वादळ येवन पावस खूब पडलेलो आसा. आनी ह्या तुफानाक लागून लोक खूब भोगतात. दुसरें म्हणल्यार हे कोवीड आसा ती पिडा आमकां सगळ्यांक धांपून दवरता. भिरांत आमी आसा आनी ती वाडत आसा. हे सगळें घडटना हें दुसरें ओद्रूस आमचेर कोसळलेलें आसा. त्या भायर ते तोव आयिल्ले आसात. सगळीं शेतां, भाटां, झाडां पेडां सगळीं काबार करून तीं दवरतात. इतलेंच न्हय पूण दुसरेशीं लोक बरे भाशेन जिवोवचे आसतना दुसऱ्यांक किंकोंत कोत्तात. कितलेशे आमचे मायग्रंट जे भाव भयणी आसात जे आमकां इतलो वावर करून आमचें जिवीत सगळें बरे भाशेन चलोवंक ती मदत करतात. तांकांच आमी मदत करचे आसतना विसरून वेता. पूण जीं कोण तांकां पावतात तांचेर भरपूर सुबान तुजो आशिर्वाद पाठय. जीं कोण पयशांची मदत करतात, जेवणाची वेवस्था करतात, दुसरी जीं आपलीं मोटरां घेवन तांकां येणे तेणे वतात, तांकां सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राख आनी सांबाळ. आनी हे भाशेन तुजो मोग अदीक आनी अदीक वाडोवन दी. वायट ओद्रूश सुद्दां आयल्यार तूं आमकां केन्ना सोडिनाय. पूण आमकां सगळ्यांक तूं तयार कोत्ताय. ह्या वेळार ह्या सगळ्या पासून आमी मागलेलें आसा. आनी आजुनूय इंतेसां जीं आमच्या काळजांत आसात
ती आतां आमी तुजे फुडें दवरता प्रत्येक जाणां. जी मागणी आमच्यान स्पश्टपणी तुका सांगूंक जायना ती आमी काळजांतल्यान तुकाच ती मोपून दिता. सगली तूं स्विकार कर आनी तुजो आशिर्वाद आमच्या ह्या सगळ्या मागण्यांचेर घाल. तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या उणो तो. प्रार्थुया देवा, एका अजापा संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी तुमची खाजगी मागणी तेसा मनांत धरून आयज आमी 2 समरोमणेंत वांटो घेता. पयलो म्हणजे आयज जावन आसा पयलो सुंकरार. तर जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची आठवण आमी कोत्ता आनी ताचो मोग आमी अदीक अणभवंक आमचें काळीज ताच्या काळजान धरून आमी ताचो आशिर्वाद घेवंक ह्या मिसान आशेता. दुसरें म्हणजे आयज आमी बॉनिफस ह्या सांताचो उगडास कोत्ता. तर ही दोनूय फेस्तां मनांत धरून आमच्या आतां पातकांची दूख धरया आनी देवाचें भोगसणें आमी मागया ह्या गायनांतल्यान. मागुया. काकलुत्सरा बापा, आमच्या पातकां पासत गायिल्ल्या तुज्या पुताच्या काळजा उदेशी मोगाची अप्रमीत देणी तूं आमचेर ओत्ताय. शेवट पर्यान आमचो मोग केल्ल्या ताच्या भोव उदार काळजाची आमचे जिणेंत खरी भोक्ती करूंक आनी मोगान ताका सोर पातकांचें फारीकपण दिवंक आमकां उदार काळजाची कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. बागयोंत पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिठी वेलें वाचप. प्रितीच्या, हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेलां हें तुवें देखलाय. म्हजो हेतू, म्हजो बाबार्थ, म्हज्या काळजाचें उदारपण, म्हजो मोग, म्हजी सोंसणीकाय तुवें पळयल्याय. अंतियोकेंत, इकोनियमांत आनी लिस्त्रांत हांवें भोगल्यात ते धुमाडे आनी कश्ट तूं तर जाणूय. कसली पिडापीड हांवें सोंसल्या, पूण सर्वेस्परान म्हाका सगल्यांतलो निवाल्ला. क्रिस्ता जेजू सवें भोक्तीपणान जिवंक सोदतात तीं धुमाडो सोंसतलींच, पूण ते खोटे आनी भुलवणे मनीस दुसऱ्यांक फटोवन आनी आपुणूच फटोवन अदीक पाश्ट जावन वेतुले. जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखूंक दिलां तातूंत तूं गोट राव. तें कोणा कडसून तुका घुमून आयलां तें तूं मनांत धर. तूं भुरग्यापणार सावन पवित्र पुस्तकां शिकलाय. जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उदेशी तारुणाक पावयता तसली शिकवण तुका दिवंक तांकां तांक आसा. सगलें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. तें शिकोवन दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निटायेर हाडूंक, तांकां प्रमाणीकपणांत वाडोवंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसल्याय बऱ्या कामाक पुरतो जावंक पावता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब.
तुजे समृद्धीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. सगळीं म्हणुया, तुजे समृद्धीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. कितले जाण म्हज्या आंगार पडटात, म्हाका पिडापीड दितात. तरी आसतना तुज्या आज्ञा वेलो हांव कडसरूंक ना. तुजें उतर सगलें सोतूच, तुजे नितीचे कायदे सगळे सासणांक तोखपाचे. आमचो जबाब, तुजे समृद्धीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. राजकुंवर बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात, पूण म्हजें काळीज तुज्याच उतराचें बेन दोत्ता. तुजे समृद्धीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. ती कित्याकूच आदलून पडची नात. आमचो जबाब, तुजे समृद्धीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. तुजी वाट पळोवन आसा सर्वेस्परा म्हज्या तारुका. तुज्यो आज्ञा हांव सांबाळटां. तुजे कायदे आनी तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुज्या दोळ्या मुखार उक्त्यो. आमचो जबाब, तुजे समृद्धीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. शिवर्तमानांक आयती जावंक उबी रावया. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. आमी ताचे तांय जियेतल्यो. Sorvesporok zui zui, sorvesporok zui zui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देव मंदिरांत शिकयतना जेजून उलोवन म्हणलें, क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें धर्मशास्त्री म्हणटात तें कितें? तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा. म्हज्या सोम्यांक सर्वेस्पराचें उतर हें, म्हज्या उजव्या हाता बस. तुज्या दुस्मानांक हांव तुज्या पांयां तोळां घालतां. म्हणटूच दावीद ताका आपलो सोमी म्हणटा. तशें जाल्यार तो ताचो पूत कसो जाता? आनी लोकांचो व्हड जमो खोशे मनान ताका कान दितालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. आमी जुवांवाचें शुभ वर्तमान वाचता तेन्ना अशें आयकता. सुरवातेक शब्द आसलो. शब्द देवा सोबे आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो. शब्दा वरवीं सगळे संवसारांत घडोवन आयिल्लें आसा. तर आमी सगळीं जाणां जेजू सोबे ह्या संवसारांत घडोवन आयिल्लीं आसा. आमचो जल्म ताचे उद्देशीं जाल्लो आसा. म्हणटच तो सगळे रचनेचो दोनी न्हय, पूण आमी पळयता की आमच्या जल्मांत हांव तर तुजे परस पयलो आयला जाल्यार म्हाका व्हड म्हणटात न्हय. हय, तशें जाता तें. आतां जेजू हिंच्या कुळांतलो आयिल्लो आसा, कुळयेंतलो दाविदाचे. म्हणटच तो ताचो पूत जाता न्हय. वय, पूण तो ताचो दोनीय जाता. कित्याक हे परी देवान सगळ्या मनशा कुळाक ताचे उद्देशीं घडोवन हाडिल्लो आसा. ताका लागून तो दोनीय जाता. पूण ती आमकां हिंजोर मेळटा सगळें पवित्र पुस्तकांत. वय, ताका लागून आयज पावलो तिमोथाक सगळें स्पश्टपणी सांगता. पळयात,
म्हजें जिवीत हांव कशे भशेन जियेता तें तुवें पळयलां. म्हजीं उतरां, म्हज्यो कोन्यो, म्हजें सगळें जिवीत कोणाचेर आदारलेलें आसा? जेजूचेर. आनी जेजूक हांव परगोडटा. आनी ह्या कारणाक लागून म्हाका दुमाळो सोंसचो पडटा. आनी जीं कोण जेजूचो पाटलाव करतलीं तांकांय तशेंच भाशेन दुमाळो सोंसचो पडटलो. पूण आमी भिवंक फावना. कित्याक जशे भाशेन जेजून आमकां आपल्या जिवितान कोश्ट मरना उदेशी पुनर्जीवन जावन हें सर्गीचें जिवीत तो जियेता तें आमकांय फावो केलेलें आसा. आनी त्याच जिवितान आमी भाग घेता. ताका लागून अशें सांगलेलें आसा, जितलीं आमी पवित्र पुस्तकान आमचें जिवीत आदारून जियेता तेन्ना आमकां तातूंतल्यान शिकोवंक सोंपें जातलें. दुसऱ्यांक शिडकावंक आमच्यान जातलें. दुसऱ्यांक थाऱ्या मार्गार हाडच्याक आमच्यान जातलें. आनी तितलेंच न्हय, ते शिकोवणी वरवीं आमच्यान सगळ्या जाणांक बरेंपण दाखोवंक जातलें. अशें आमकां पावलून तिमोथाक सांगून दवरलां तें आमकांय लागू जाता. बरें, हें आमी सगळें आयकल्या उपरांत हाचो फायदो आमी कशे भाशेन काडटले पळयात. हांव तुमकां सदांच अशें म्हणटा न्हय की न्हिदच्या आदीं 5 मिनट सगळें पळय भितर आहा आमचें चिंतना, भावना, अणभव हे सगळें भायर काडून जेजूचेर दवरलें की ना तें सगळें नपयत जातात. तो तें काडटा, आपणाचेर घेता आनी आमकां सुटका दिता. बरी वस्तू अदीक बरी करून वाडयता. म्हणजे तो बरो न्हय, तो आमचें सगळें वाडलो म्हणटच ताचें बरेंपण आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवूंक मेळटा. आनी आमकां कितें जाता? आमकां एक आनंद मेळटा आनी आमी शांतीन बसता, उर्बेवंत जाता आनी अदिकूय करूनशें आमकां दिसता. कितें करूनशें दिसता? आमी जेजूक अदीक सहकार करूंक लागता. आमी कोत्ता म्हणून न्हय, तो आमचें सगळें करूंक लागलो की ना हें सगळेंच बदलता. आनी वच जावन आसा तो शुभ वर्तमान जो पावल जियेतालो तेच भाशेन आमच्यानूय जियोंक जाता. म्हणून आमी कितें करुया? 5 मिनट न्हिदच्या आदीं हे भाशेन जेजूक एकवटोन सगळें भितर आहा तितलें भायर काडून जेजूचेर दवरलें की ना भितरल्यान आमी स्वतंत्र जातले. आनी सांत इनास जो फुंडादोर जेजूट संस्थेचो तो ताणें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराक शिकयलें आनी सगळ्या जेजुइटांक ताणें त्या पुस्तकान स्पिरिच्युअल एक्सरसायज म्हणून आहा तातूंत बरोवन दवरलेलें आसा. न्हिदच्या आदीं 5 मिनट वय जेजूक एकवटोन रावया आनी ताचीं उतरां जीं आसात तीं मनांत हाडया. आतां फाल्यांचें वाचप जें आसात न्हय शुभ वर्तमान तें आदीं फुडेंच वाचया आनी न्हिदच्या आदीं तें मनांत हाडया. म्हणजे ताची आठवण करुया. फकत 1 मिनट आमकां कितें सांगलें की ना आमच्यान तें रोखडें सांगूंक जाता. तेच भाशेन मनांत हाडूंक जाता आनी तें मनांत घातल्या उपरांत न्हिदलीं की ना मागीर तें आमचें सगळें किल्लोंक लागता. देवाचें उतर आमचें सगळें किल्लोंक लागता. आनी कशे भाशेन पीक कशें मेळटा आमकां? थोडे 60, 70, 80, 100 पट्टी. ते भाशेन जावच्याक आमी आतां सगळीं जाणां जेजूक एकवटोन रावया. अशें आत आमचे उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. जेजूक एकवटोन आमचें जिवीत सगळेंच ताका ओपून दिवया. आनी सगळीं जीं आमचीं इंतेसां आसात तीं मनांत हाडून आतां ह्या आमच्या आख्ख्या संवसाराच्या लोकां पासत मागया. सोरपोदेदार आनी काकलुत्साद देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रण खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण
तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवाणी उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आतां आमी भेटवणीच्या गायनांत भाग घेवन आमचें जिवीत देवाक ओपून दिवया. आमची पातकां तूं काडून निर्मूळ काळजां तुका वोपून देवानी मुनशा मोदें सदां करूं शांती करूं. आसा जेजू, आसा जेजू, tu és de l'amor gozoso. Asa Jesu, tu és de l'amor gozoso. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरां व्हरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दोयेन मानून घे. आमचे उत्सुकतायेक लागून आमी पोत्तून पोत्तून तुका ओकमान कोत्ता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वाशी मोगाक लागून उदार काकळुतीन आमच्या अपराधांचें बोगसणें आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावता. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, सोर्व कालयेन सोर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेले ताच्या कोणवळांतले व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितोल्या संस्कारांची पवित्र सोबेक फुटली जोर. सोडवणेचे जोरींत संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजांत सोडवणदार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत
आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सार आणि पुनर्जीवन मरणावरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवां सोदून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयलेले मागणे आमी धीर घेवन म्हणटाना जाणो जावया की तो ताचो पवित्र आत्मो आमचे सवे हे मागणे म्हणटा आनी आमकां ताच्या पवित्रपणान भाग दिता. सगल्यांक आमी ह्या मागण्यांत धरया. जीं आपलो बर्थडे सेलेब्रेट करतात, जीं आनीक एनिवर्सरी सेलेब्रेट करतात, जीं मरण पावलेलीं आसा तांकां सगल्यांक आमी ह्या मागण्यांत धरून आनी आमचे बरे भलायकी पासत बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमी आतां ओत्मीकपणी शेवंक हे मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कदींच कोडसरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आमची मोल्या कोणाक लागल्या, आत्मो आमचो सुखो जावं गेला. आमचो आत्मो देवाक ताणेला, आमचे काळीज देवाक आत्रेकता. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें. तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं सैमा व्हडतो मोग आमच्या काळजांनी पेटय, अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां अदीक अदीक ओडून घे. आनी आमच्या भावा भयणी सवें तो खरेंच जियेता म्हूण ओळखून मोगान ताची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमकां सदांच बरें करचें म्हणून होच आमचो हेतू आसा. तर आतां देवाचो आशिर्वाद घेवया आनी हे परी एकामेका बरोबर जेजूच्या मोगान सदांच आमी जियोया. सर्वेस्पोत तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आनी सोरपुदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार.